सगळीं आमी उबी रावन मिसाचे सुरवातेचें गायन गावया. एच 13 सांग कित्याक आयलाय बाळा पान 113 एच 13 पेज 113. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष कृपा देव. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ले बेनेदिता मिरांडा देवान तिका आपणा सोशी आपूण वेल्यातून वर्सां बदतात. कसलेंय तिचें पातक उरलें नासल्यार देवान तें धुवन काडून तिका सर्गीचें राजभाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो सोलमाचो दीस समोरता युजेनिया फेर्नांदीस ग्रेडन गॉमिस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशें मावक लायला वेडिंग एनिवर्सरी समोरता डॉमिनीक आनी मार्ता आब्रियो देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता रोलंड वास जुसे मारी मास्कारेनेस मायकल मास्कारेनेस एंटनी डिसुसा जुसे कोएलो आंतोनियो स्वाम फेर्नांदीस जुसे डिसुसा बाप्तिस्तो पिशोत शेली रॉड्रिगीस शेवेरिना फेर्नांदीस आनी क्रूज पिशोत. आयज साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. गाळी सिसिलिया गोन्साल्वीस केरन एना पेरेरा. साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिरमाची विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशलकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. देवाची कोशी कोत्ता तो सासनाक तोखता. दर दिसाक देवाची कोशी आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवं. देवाची कोशी आमच्या जिवितांत पाळूंक सासणीक जिवीत सर्गीचें राज जोडून घेवं. तेच बापाची कृपान बळ आमकां सणकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारूया. काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पोजबीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. आमी मोहिमा उच्चारतल्यो. बुकलेटीचेर आसा पेज नंबर 5. मोहिमा देवाक उंचसोरकी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पोदबीदार देव बापा, आमी तुका वाकाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोमिया एकल्या जोनीत कोता जेजू क्रिस्ता, सोमिया देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोवरतो. आमेन. प्रार्थुया. तळसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सव बाप देवा आमकां दोरात. सोर पोजबीदार देवा, तुज्या एकल्याच जोनीत पुतान घेतिल्ल्या मनशा सैबाच्या नव्या जल्मा वरवीं पुर्विल्ल्या पातकाच्या गुलामपणांत दोमावून दवरलेले आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन जुवान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, ताचे नांवीन तुमचीं पातकां बोगसोल्ल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोबाक थान आसा तुमकां ताका तुमी ओळखून पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नश्ट्यांचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोबाक थान आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगला आनी तुमी नश्ट्यांचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता ह्या मनशा सवे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें तितलेंच, कुडीची वंडोवून, दोल्यांची आशा आनी ग्रेस्ताची बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपसता. तर संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. म्हणया सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पोरसां पोरजांनो आयकात.
देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वर्दलां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम सतसूं. पवित्र ताचें मंदीर सैमांक थंय नमन करात. प्रितमेच्या देसांनूय ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोन सांगात ताणें तीर केला संसार नितीचे ताची राजवट. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोड उलासूं प्रितूम सतसूं. उबी रावया. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. दिसा मध्ये पवित्र दीस आयज आमचेर उदेन आयलो. येयात सगल्या राष्ट्रांनो सोम्यांक नमस्कार करात. कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पडसोडला. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. Hari तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. Luka pormone शुभवर्तमान. Moima तुका सोम्या. आसेराच्या कुडाची फानुएलाची धूव आना नावाची एक बाकनारीण असली. ती चोड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेर पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणीनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावन सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसल्याचे सरवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नासारेत नोंगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोन येतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी ह्या नातालाच्या काळार कशी आमी आसा आनी कालच्या दिसाक आमी आयकल्लें शुभ वर्तमान जेजूक देव मंदिरान भेटयल्लो ही खबर आमकां सांगताली. आनीक हें घडलें तेन्ना कालच्या दिसा आमचे मुखार आसलो सिम्यांव जाणें जेजू विशीं सोबार बाकितां केल्लीं आनी ती पूर्ण जातली म्हूण तो आशेन रावतालो. त्याच वेळार त्या संदर्भान आयज आमचे मुखार आसा ही आना नांवाची अस्तोरी, जिका बाग्योंत लुकास आपल्या पुस्तकांत एक बाकणारीण म्हूण पाचारता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाच्या सुरवातेकूच बाग्योंत लूक अशें बरोवन दवरता. आसेराच्या कुळाची, द ट्रायब ऑफ एशर. मोगाळ भावा भयणीनो, हें जें कितें घडटा तें जेरुसल्याच्या देव मंदिरान घडटा. पूण द ट्रायब ऑफ एशर आमी इस्रायलाची हिस्ट्री बारीकसाणेन जाणाव जाली जाल्यार दे वर द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न किंगडम. सोलोमोना उपरांत इस्रायल देश 2 भागांनी बांटलो आनी इस्रायलाची 12 कुळां आसलीं. तातूंतलीं 2 कुळां बाटल्या उपरांत 2 कुळां सादर्न किंगडम
जुदा आनी बेंजामीन हे 2 ट्रायब आनी उरलेले 10 ट्रायब्स ते नॉर्दर्न किंगडमांत म्हणून गेल्ले. आनीक ह्या वेळार तांचे मदें हो डिफरन्स कसो आसलो. पूण आमी जाणाव 722 BC ह्या वर्साच्या सुमाराक आसिरियेच्या राजान नॉर्दर्न किंगडम जूय हे 10 ट्रायब रावताले ताचेर आक्रमण केलें आनी तांचें निसंटन करून थोड्यांक निर्वाशीत कशी व्हेली. आनी असल्या वेळार सादर्न किंगडमांत एक राजा आसलो, ताचें नांव हेजेकिया. आनी हेजेकिया म्हणटा तो बरो राजा. ताणें जेरुसल्यान जायते बरेपण हाडलोलें. आनी एक बरेपण म्हणल्यार रिलिजियस रिन्युअल, रिलिजियस रेवल्युशन कशें ताणें केलें. आनी असल्या काळार आमकां बरोयणार बरोवन दवरतात किरीत भाशेन 2 Chronicles chapter 30 verse 11 आमकां अशें मेळटा. ताणें थंय सादर्न किंगडमांत एक पासोवर, जेरुसल्यांत एक पासोवर करूंक चिंतलें हेजेकिया राजन. आनी त्या काळार तो जाणो आसलो 10 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल जोडी मोडी ती शिपडलोली आसली, कित्याक तांचेर आक्रमण जाल्लें आसलें. असल्या वेळार हेजेकिया राजा एक चीट काडटा आनी ह्या नॉर्दर्न किंगडमांत जी लोक आसली तांकां तो बरोवन घोडटा जाल्यार परत जेरुसल्याक येवंक तो मागता. आनी तेन्ना कांय कुळां सादर्न किंगडमांत येतात. तातूंतलो थोडो लोक जो आसलो ती सादर्न किंगडमांत जेरुसल्यांत येतात. आनी तातूंतले एक कूड आसले द ट्रायब ऑफ एशर. आनी देखूनच दाखयता आयज लूक आमकां खऱ्यांनीच जेजूच्या जल्म जालो आनी सुनोद जाली त्या दिसा पर्यंत ह्या नॉर्दर्न किंगडमांतली the people from the lost tribe of Israel were also present in the southern kingdom of Jerusalem, in the southern kingdom of Judah. आनी देखूनच कितें आमकां लूक सांगूंक सोदता काय? लूक सांगूंक सोदता जेजू जो आयला ही इज अ युनिवर्सल सेवियर. जी जुदांत जी जेरुसल्यांत आसली तांकां सोडूंक न्हय, पूण जो इस्रायलाचो लोक जोडी मोडी शिपडलेलो हांकां सगळ्यांक साल्वार करूंक जेजू आयला हो संदेश आमकां दिवंक भाग्योंत लूक हे आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तेच भाशेन पवित्र आयच्या शुभ वर्तमानांत लूक फुडें अशें म्हणटा, ती एक विधवा आसली. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, सुदैवाच्या काळार विधवांक समाजांत तितलो मान कसो नासलो. एके वस्तोरेक संवसारांत जियेतली जाल्यार ती लग्न जाल्ली आसूंक जाय आसली, तिचो घोव आसूंक जाय आसलो, तिची भुरगीं आसूंक जाय आसली, आनी तिची सोशियल सेक्युरिटी वॉज फुली डिपेंडंट ऑन हर चिल्ड्रन एंड ऑन हर हजबंड. पूण आयज ही विधवा आमी पळयता फकत 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर रावल्या उपरांत इतली वर्सां ती देव मंदिरांत एक बाकणारीन एक प्रवादीन कशी जियेताली. मोगाळ भावा भयणीनो, कितें आमकां लूक सांगूंक सोदता काय? जेजू जल्मलो तेन्ना ताच्या जल्माची खबर व्हड व्हड राजांक व्हड व्हड पातशायांक मेळोंक ना. बोलतें जाल्यार खालत्या गवड्यांक, समाजांत मान नासतल्या विधवांक, द मार्जिनलायज्ड गॉट द मेसेज ऑफ द बर्थ ऑफ क्रायस्ट. त्याच पासत जेजू सगळ्यांचो सोडवणदार आनी समाजाच्या देगेर आसतल्यांक सोडोवंक, समाजाच्या देगेर आसतल्यांक एकठांय करूंक हो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आयला. हेंच सांगूंक भाग्योंत लूक हे उस्तोरेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जेजून तर इतलें केलें जाल्यार तुवें आनी हांवें कितलें करूंक जाय? आमच्याय समाजांत जायतो लोक आयज समाजाचे देगेर जियेता, जशे परी मायग्रंट्स, जायतो गरीब लोक, तांचेय सवे आमी हुस्को दाखोवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमच्या नातालांक खरो ओत येतलो. तर हेंच करूंक ह्याच जेजूची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. भेटून आमी गायन गावया. सी दिसांनी 2 सर्वेस्परा देवा, पान 40 C 32 पेज 42.
म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें तुमचें मृदान सोद पुतभिदार देव बाप्पाक मानता दुसरें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे पोयचेची दानां दोयन मानून घे. जें ती भक्तीन आनी भावार्थान उच्चारतात तें ह्या सर्गीच्या गुटां वरवीं तिका फावो सो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळसां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतबेदना सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमी समोरपता त्या ताच्या वर्त्या गुटा वरवीं ना दिसत्या सैमांत आसलो तो आमच्या सैमांत दिसती पडलो. जो वेळा काळ्या आदीं जावन तुजो पूत तोच आतां काळांत आसूंक सुरू जालो. हे परी आपणा सोबे पडलोली रोचना तो बादता. शिपडलोल्या सोगट्या सोर्बांक नव्यान सपुर्णायक एकठायता आनी सांडून गेल्ल्या मनशा कुळाक सर्गीच्या राज्यांत परत आपयता. देखून संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून सर्गीच्या सोर देवदूतां सांगाती आमी अनुदान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत त्यो भारवतल्यो. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. सोमया आमी ओवडो खाता आनी हे दासितले पियेता. इतले मोठी तूं बरो दिसो तुजें मरण कोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जिवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वोच्च कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यंत बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या गोडी बापा. सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोन कर.
बेनेदिता तुजे सेवकीचो उगडास कर. तिका तुवें संवसारांतली आपूण वेल्यार 2 वर्सां बदतात. तुजे सोशी तुवें तिका आपूण वेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणांतूय ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दाखवार मारे देवाची माय संगाती, भाग्यो जुजे दिचो पोती, भाग्यो धर्मदूता, भाग्यो जुजे वाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर. आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजे बहीण मानू आनाच्या जिवितांतल्यान जायते आमी शिकूंक जाता. एक वस्त म्हणटा ती 7 वर्सां लोकांनी जिवीत तिका आनी उरलोली मागीर एक सुरेन जिवीत. आनी जेन्ना ती जेजूक थंयसर भेट्टा देव मंदिरांत शी वॉज 84 years. पूण इन दीस सफरींग शी इज नॉट डिस्ट्रॉय इन इज सफरींग. तिचें जिवीत काबार जावंक ना. पूण आपलें जिवीत ती बरवशान जियेली. उपास करताली, मागणें करताली आनी देव भक्तीन ती जियेली. सो आमच्या जिवितांत हो बरवसो आसूंक गरजेचो. आनी जितलो आमकां बरवसो आसतलो तितले आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट येवं, दूख येवं, कसलेय संकश्ट येवं, देव आमकां सांडिना. देव आमच्या बरोबर रावता आनी आमचें जिवीत जिवंक आनी एका दिसाक आपलेंच बरेंपण तो आमकां अनुभवूंक दिता. तर असलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावं जेजू शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बोळान करपाक मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंड्या राजक्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पोल सुबेच्या भावार्थाचेर दिसकार. म्हणजे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ. जे त्या राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमेची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पापटली आमची काकूर. देवाची शिली संसाराची पापटली आमची काकूर. देवाची शिली संसाराची पापटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुपाकी. सोमिया तुमी आमच्या घरा येवंक म्हाका कळना पूण एकू तर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. डी सोडा जेजू मोच्या
पान 50 आणि 5 D16 पेज 55. Gesù moja 일거로 벗었고 우창을 사려야 아침이 두제리 우리 두제 가리즈마와 우거네 아까도서 서로로 주나가 प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दी, दिवन तुझ्या मोगाचो प्रभाव आमचेर घालताय. अशें ह्या संस्काराच्या बळान आमची काळसां सफळ करून तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयतें करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बहीण मानू आतां 11 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें. कित भाशेन आमची SSVP ही संस्था आसा, बेनिफॅक्टर्स आनी बेनिफिशियरीज आसात, तांच्या सांगाताक हें दिनवासणेचें बलिदान ती भेटयतलीं. तशेंच 1 तारखेची लिटर्जी तयार आसा, जी कोण रातच्या मिसाक आनी सकाळच्या मिसाक मांडावळ करूंक नासात ताणें लिटर्जी व्हरची आनी फाल्यांच्या दिसाक सांजेच्या वेळार प्रॅक्टीस आसतली. सर्विसपूर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्याच सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लोडायेच्या दिसा तूं आमकां राख देंवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते पोडी मागतां आनी तूं सुर्गीच्या दलबराच्या कुंवरा देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात आमीन मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया एच 9 अजाप कसलें घडलें आयज पान 111 एच 9 पेज 111